पोरणे गोंय हांगा 21 नोव्हेंबर 2024 ते 5 जानेर 2025 मेरेन जावपी सेंट फ्रांसीस झेवियर पवित्र अवशेष प्रदर्शना संबंधित आयोजित सगळ्या कार्यक्रमांचेर देखरेख दवरपा खातीर सरकारान प्रदर्शन सचिवालय नावाची समिती स्थापीत केल्या। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षते खाला स्थापन केल्ल्या प्रदर्शन सचिवालय समितीन पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो आणि पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हे उपाध्यक्ष आसात। सचिव महसूल संदीप जॅकिस, भौशीक बांदकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पी पार्सेकार, वीज खात्याचे मुख्य अभियंता स्टीफन फेर्नांडीस, पुलीस अधीक्षक एडविन कुलासो, किरण पौडवाल, भौशीक बांदकाम खात्याचे मुख्य आर्किटेक्ट मार्विन गोम्स, GSIDCचे अधिकारी संदीप प्रभू चोडणेकार, पुलीस उपअधीक्षक रॉय पेरेरा आणि सिद्धांत शिरोडकर हांचो आस्पाव आसा। प्रदर्शन सचिवालयाचो पुलीस, येरादारी, पंचायत, पर्यटन खातें, भौशीक बांदकाम खातें अशा सगळ्या सरकारी यंत्रणां कडेन समन्वय आसतलो आनी आयोजन वेवस्थे खातीर खंयचेय प्राधिकरण, एजन्सी, सरकारी विभाग आनी अधिकाऱ्यांची सेवा मागोवपाक शकता। तशेंच राज्य सरकारान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षते खाला प्रदर्शना खातीर उच्च अधिकार समन्वय समिती स्थापन केल्या। उच्च अधिकार समन्वय समितीन 40 वांगडी आसात। ह्या वांगड्यां मदीं केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, उपसभापती जोशुआ डिसुजा आणि विधानसभेचे हेर वांगडी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आसा। उच्च अधिकार समन्वय समिती प्रदर्शनाचे आयोजन आणि व्यवस्था कामाचेर देखरेख दवरतली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।